प्रश्न, तुमचे इशू, तुमच्यो आशा, तुमच्यो आकांक्षा, आमची माझी लोकनामो. तुम्ही म्हणता मोदी सरकारान बरें केलां म्हणटा, पण म्हाका तरी अशें दिसता की अजुनूय खूब कितें कितें कमी आसा. गोंयांत तरी म्हाका दिसता खुबशें कमी आसा. तुम्ही आतां पळयलें, हांव एक एज अ बिजनसमॅन, आमी सपोज कितें पेपर वर्क नाल्यार आनी कितें पेपर्स बीन हाडपाक वयता पळय, तेन्ना ऑलमोस्ट 18% बी GST आसता. आनी आमी जेन्ना हेच कस्टमराक आमी दिवपाक सोदता थ्रू प्रिंट किंवा आनी कितें करून सर्विसीस दिवपाक सोदता, तेन्ना आमकां ऑलमोस्ट प्रायस चड दिवचें पडटा, म्हणल्यार चड हायर चार्ज करचे पडटा. पण तरी सुद्दां ते 18% टॅक्स काडल्या कारणान आमचो ऑलमोस्ट प्रॉफीट तांकां 200-300 रुपया असोच वयता. सो म्हाका तरी दिसता की टॅक्साक लागून खूब प्रॉब्लम जाता. आनी दुसरें म्हटल्यार अनएम्प्लॉयमेंट हो एक चड मेजर इशू. कित्याक तर तुमी पळयलां आसल्यार आयज काल गोंयांत तरी खुबशे शिकलेले आसा, ऑलमोस्ट चडशे लिटरेट आसा. इलिटरेट चडसो कोण उरोंक ना आतां, पण तरी सुद्दां तांकां जाय तशे जॉब मेळना. म्हणल्यार जे तेंचें क्वॉलिफिकेशन आसता त्या प्रमाणे तांकां जॉब मेळटा, पण खंयचे लो लेवलचे मेळटा. म्हणून म्हाका दिसता ते इतलो टायम आपले इनवेस्ट करता एज्युकेशना खातीर किंवा डिग्री घेवपा खातीर, पूण तांकां जाय तशे जॉब मेळना. सो ते सॅटिस्फाय नासता आपल्या जॉबान, आनी ते प्रामाणीकपणान मागीर ते जॉब करिना. सो म्हाका तरी दिसता हो एक ते नॅगेटीव पॉयंट हेजे. आनी तुमी पळयलां आसतलें आतां डेवलपमेंट खूब जाता, रस्ते बांदता, पुलां बांदता, व्हडले व्हडले बिल्डिंग्स बांदता, पण तुमी खंयच्या बेजिसार बांदता? तुमी टॅक्स इतलो चार्ज करता आयज की ऑलमोस्ट ते सगळे काम आसता ते सगळे ते टॅक्स मनी घेवन तुमी ते बांदता, पण कितें फायदो? सामान्य माणसा कडल्यान तुमी टॅक्स कलेक्ट करता, पयशे कलेक्ट करता, आनी तुमी तेका यूज करता. फायदो कितें जाता? पयलींचे सरकार जे किंवा कोणी आसले ते अशें करिना. म्हाका अशें दिसता की 100 भुरगे तरी हेंच्या फाटल्यान नाचता, फाटल्यान वयता तेंच्या की आपलें काम जातलें, पूण नोकऱ्यो मेळटा तरी कितल्यांक? 20 जाणांक मेळटा, 30 जाणांक, पण आनी बाकीचे 70 भुरगे आसा तेंचें कितें? ते लास्टाक मागीर टेन्शनान बरें शिकून सुद्दां तेंकां जॉब मेळना, आनी ताका लागून ते वायट व्यसनाक वयता. जशें की ते तुमी पळयलां आसतलें खुबशे ड्रग्स, सोरो आनी कितें कितें वायट व्यसनां, म्हणल्यार ते आपलें लायफूच उडयता. पूण हें सगळें एक्चुअली म्हाका दिसता सगळें पॉलिटिकल रिजना खातीर जाता.